हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण पंचायतींनी आता बेकायदेशीर बांदकामांक नोटीशी काडपाक सुरवात केल्या। बस्तोडा पंचायतीन तार वाठारांतल्या 31 बेकायदेशीर बांदकामांक शोकॉज नोटीसी धाडिल्ल्याचें सरपंच राखी नारोजी सांगता। आमकां पंचायतीन हायकोर्टाची ऑर्डर येयलेली 20 तारखेक ऑर्डर येयलेली ते प्रमाणे आमी बॉडी डिसिजन घेतले। बॉडी कॉलर मिटींग केली आनी मागीर आमी डिसिजन घेतली की तांकां सगळ्यांक शोकॉज नोटीस धाडटली। पयलीं आमी तार जंक्शनाचेर हें केलें, तार जंक्शन ते मोरया पर्यंत आनी मागीर आमी फुडें हें करतली। फुडें मागीर ते आमचे तारी कडेन बी थंयसर आहा ते। सो काल आमी सगळ्यांक मेजरमेंट केलें आनी तांकां सगळ्यांक शोकॉज नोटीस धाडली। 3 दिसाचो टायम दिल्लो तांकां। 3 दिसां भितर तेंच्यांनी हें करतले नाल्यार आमी एक्शन घेतली। फुडें कितें आहा तें तेंकां रिप्लाय करतले आनी एक्शन घेतली। कित्याक वांगडा ते खूबच हें आसता, सदींच आमकां कंप्लेन आसता लोकांची बी। इवन आमकां ग्राम सभेक सदींच तोच इशू आसता, फक्त त्या शॉपांचोच इशू आसता की सारके रस्ते येयल्ले आसता सारके आनी सारकें ट्रॅफीक जाता हें आतां। सो ते करून हें आतां ऑर्डर येयला आमकां मातशें चड इजी जालें आमकां एक्शन घेवपाक। सो 3 दिसां भितर आमी पळयतले आनी कितें तें एक्शन घेतले। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते।